chadata Jesu amso sorgonda yet lo get na boy chadata dupya kam ka sorvonichi koi kam ka meklikichi que salam soto sachi por god korum kabor buri Jesu amso sorgonda yetlo ketna buicha tata Jesu amso sorgonda बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमची सवय आसू तुमची सवय आसू. भावा भयणानो, देवाचो मोग आमचे ताय सासणांक तोखता तसलो. पातोक आमकां जेजू बऱ्या गोवल्याच्या हिंडातावन पयस काडटा. पूण जेजू आमच्या सोदीक येता आनी नव्यान आपल्या हिंडांत आमकां एकठांयता. आयच्या मिसा बलिदानाचो विशय देव आमकां सोदूंक येता. पातोक सोडून ताका मेळुया. ह्या मिसा बलिदानान भाग घेतना देवाची दया कोणवालाय आनी मोवालाय वळखून घेवन आमचे पातोक सोडूंक आनी ताचे सोडशी पोत्तून येवंक आमकां देवाची कृपा मागुया. बाबा भयणीनो, एक कुटुंब कशें ह्या पवित्र जाग्यार आमी जमल्या हे मिसाची बलिदान दिवंक. पूण आमी पुरती न्हय, कित्याक आमी पातकी मनात चिंतून तोंडान उच्चारून वायट धरून आनी बरें सोडून आमी पातक करता. तर ह्या वेळार आमी पातकी म्हूण ओळखून घेवया, पातकाची दूख दवरुया आनी जेजू कडच्यान भोगसणे मागून ह्या मिसाच्या बलिदानांत देवाक मानता ते भाशेन वांटो घेवंक तयारी करुया. आनी दूख धरून सगली आमच्या पातकाची सगली बरोबर हांव पातकी सोर पदवीदार देवा आनी तुमकां भाव भयणो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनात चिंतून तोंडान उच्चारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोबडो अपराध. हे पासत बायकोन सुदार सांगपार बरें सगल्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता. सोर पदवीदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बगसूं आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. आमेन. Sumya, Sumya, kaklut ko, Sumya, kaklut ko, Krista, Krista, kaklut ko, Krista.
brought here. Baba Vainino, आयज हांगा आसोलना ची फिरगोस्करां आपल्या पाद्री बरोबर जमा जाल्या आनी आमी एमिसाची बलिदान भेटयता. ते वेळार आमी केरीत भाशेन देवा लागीं मागुया. तुमी आमचे खातीर मागचे, आमी एकवटान देवाक मानतलें जिवीत जिवंक आनी आमची ती समजाय देवाक मानतली जावन पवित्र कुटुंबा भाशेन आमची कुटुंबां देवान करची अशी आमची मागणी आमी देवा फुड्यान घालता आसतना आमी मागुया तेच बरोबर आमकां पाटकां मेकळी जिवंक शिकय आनी जेजूक मेळूंक सदांच आनी ताचो अनुभव घेवंक आमी आमच्या जिवितान आमकां आदार करपा आनी पावर दिवं. देवा सगल्या रचणारा तुजी सोडवण सोमेस मनशां खातीर म्हूण तुवें परगट केल्याय. ही सोडवण दिवंक येतल्या तुज्या पुताच्या जल्माची मोहिमा बगूंक संतोशान आमी तयार रावशी कर. हे आमी मागता आमचे सुमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्त उदेशी तो करो दिव तुजे सवेन पवित्र आत्मेचे एकपडान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन. इसायास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेले वाचप. म्हजे पोरजेक बुजवण दियात, तिका बुजवण दियात म्हणटा तुमचो देव. जेरुसलेमाच्या काळजा कडेन उलोवयात आनी तिका उलो करून सांगात. तिचे चाकरेचे दीस सोंपले, तिच्या पातकांचें फारीकपण जालें. सगल्या तिच्या खोटेपणांक सर्वेस्पराच्या हातांतली दुपेस्त खास तिणें भोगली. एक ताळो आडोता अरण्यात सर्वेस्पराक एक वाट तयार करात. अरण्यांतल्यान देवाक एक नीट राजमार्ग करून दवरात. सगली फालकी बरोन येवन दी. दर एक पर्वत आनी दोंगर कातरून सकल पडून दी. सगली उंच खडपां सपाट जमीन जावन दी आनी सगल्या लांब लांब दोंगराचें मैदान जावन दी. तेन्ना सर्वेस्पराची मोहिमा परगट जातली आनीक आख्ख्या मनशा कुळाक ती दिसतली. कित्याक ही उतरां सर्वेस्पराच्या तोंडांतली. एक ताळो हुकूम दिता, परगट कर, आनी हांवें पोतिपाळ केलो. कितें परगट करूं? आख्खे मनशा कुळ म्हणल्यार तोंड आनी ताची सोबिताय शेतांतल्या फुलां येतली. सर्वेस्पराचो स्वास तांचेर पडटा तेन्ना तोंड सुकता, फूल बावता, पूण देवाचें उतर सदांच तोखता. सियोनाक कुशालकाय हाडटल्या संदेशकारा. उंच पर्वताचे तेंगशेर चडून वच. जेरुसल्याक कुशालकाय हाडटल्या संदेशकारा. व्हडल्या ताळ्यान बोब मार, भिरांती विणे बोब मार. जुदाच्या नोगरांक सांग, हो पोले तुजो देव. पोले सर्वेस्पोर आपले पोदवेन येता. आपल्या बोलान सगल्या आपल्या हातान करता. जोयताचें इनाम ताचे बरोबर येता. ताच्या जोयताची सगली चिनी ताचे फुड्यांत वेतात. मेंढरा राखणा कसो तो आपल्या हिंडांक चोरयता. आपल्या हातांनी मेंढुल्यांक उखलता. तांकां आपले खांकीक मारून व्हरता आनी पोरांक काडलोल्यांक विसवाच्या जाग्यार पावयता.
देवाचें उतर हें. ह्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावन दी. हो पोले तुमचो देव. बोल दाखोवन तो येता. सगळीं बरोबर म्हणुया. हो पोले तुमचो देव. बोल दाखोवन तो येता. नवें गीत रचून गायात. परमेस्पराक वाखाणात. शेकांचे पितुमे वयर देवाक सोद गितां गायात. परमेस्पराच्या मानाक गितां गायोना घोडात. वयर काडात नांव देवाचें. परगोडटात तारोंटाचें. जबाब. हो पोले तुमचो देव. बोल दाखोवन तो येता. ताचे मोहिमेची खबर राष्ट्रा मदें गाजोयात. सगल्या पोरजांक कळोयात. ताची कौतीक विस्मिता. परमेस्वर कितलो व्हडतो. मान भोवमान ताका फावो. आनीक खंयच्या देवाचें ताचे इतलें भेम दवरचें. जबाब. हो पोले तुमचो देव. बोल दाखोवन तो येता. परमेस्वर एकलोच राजा. राष्ट्रानू गाजोवन सांगात. ताणें तीर केला संवसार. नितीची ताची राजवट. स्वर्ग सगलो आनंदान भोगूं. उल्हासूं आखो संवसार. खूब बोल्ला दर्या सागोर. आयकोन दी ताचो गुणगुण. जबाब. हो पोले तुमचो देव. बोल दाखोवन तो येता. फळां सोयत पिकाल जमीन. बुरकुटूं आनंद भरीत. रानांतलीं सगलीं झाडां मुरगोटूं खुशाल भरीत. मोनसुबी प्रितुमेची. सगलीं नीत संवसाराची. पोरजांची कोचाक जोटी. परमेस्वर हो पोले येता. जबाब. हो पोले तुमचो देव. बोल दाखोवन तो येता. शुभ वर्तमानाक सगळीं उबी रावया. Alleluia, 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 Alleluia. सोम्याचो दीस लागीं पावला. पोले आमची सोडवण करूंक तो येता. Alleluia, Alleluia, Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मातेवा परमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सुमिया. जेजून आपल्या शिसांक म्हळें, तुमकां कितें दिसता? कोण एकल्या मनशा कडेन 100 शेळयो आसल्यो आनी तांतली एक सांडली जाल्यार न्हंयेनूय दोंगराचेर सांडून हिंडांतलीन पेल्यान सोरल्या तिका सोदूंक वेचोना? आनी हांव तुमकां खरेंच सांगता, ती मेळ्ळी जाल्यार सांडूंक नासलोल्या न्हंयेनूय शेळ्या परोस हिचे विशीं तो उदीक खुशाल जाता. तेच परी ह्या धाकटुल्या भितरलो एकलोय इबाडलोलो स्वर्गार आसत्या तुमच्या बापाक नाका. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वंदनी तुका क्रिस्ता. बाबा भणीनो, एका घरांत एक शेमायची येताली आनी ह्या शेमायच्या बरोबर त्याच घरांत एक नातू आसलो तिचो. आनी हे शेमायन बरे आपुरबायेन आपल्या नातवाक बरो ल्हानांतलो व्हड खेळ्ळो. आनी हो नातू तोरी आसतना ह्या नातवाक जेन्ना तो तरणाटे पिरायेचेर पावता तेन्ना ताका वायट इश्ट सांपडटात, बॅड फ्रेंड्स. आनी ह्या बॅड कंपनीक लागून तो गुंगी वखदां घेवपाक सुरू करता, तो सोरो पिवपाक सुरू करता. आनी जेन्ना शेमायक कळटा
तेन्ना शेमाय कितें करता जायत. शेमाय मागणें करता आपल्या नातवान आपलें जिवीत बदल्ल्यार पुरो म्हूण. आनी शेमाय मागणें करता. त्याच बरोबर शेमाय आपलो नातू वायट मार्गार गेला म्हूण आपल्या नातवाक क्रिटिसायज करिना. ही शेमाय आपल्या नातवा सांगाता वेळ सारता, आपलो अदीक मोग ह्या नातवा सवें दाखयता. आनी इतलो मोग ही शेमाय आपल्या नातव्या सवें दाखयता की एक दीस हो नातू आपलें जिवीत बदलता. जो वायट रस्त्यार गेल्लो तो नातू आतां बऱ्या रस्त्यार येता. मागण्या वरवीं आनी मोगा वरवीं ही शेमाय आपल्या नातवाचें जिवीत बदलता. आयज आमी शुभ वर्तमानांत बऱ्या गवड्याची खबर आयकता. हो बरो गवडी कितें करता जायत. ताचें काळीज लासतालें, ह्या बऱ्या गवड्याचें काळीज लासतालें ती सांडलोल्या शेड्या सवें. आनी कशे भाशेन हो बरो गवडी तो बरो गवडी म्हणिना आसूं नोय मेंढरां म्हजे बरोबर आसा, एक सांडली जाल्यार कितें जातलें व्हडलें, वॉट अ बीग डिफरन्स. ना, ती सांडलोली शेडी त्या गवड्याक अदीक म्हत्वाची. आनी ताका लागून नोय मेंढरां थंयसरूच सांडून तो गवडी सोदीक वेता आपल्या मेंढराक. तें मेंढरू तो कांट्यांनी सोदता, तें मेंढरू तो झिलांनी सोदता, तोड्यान सोदता, आख्खो दोंगर सोदता. आनी शेवटाक कशेय भाशेन करून सोदून त्या बऱ्या गवड्याक तें मेंढरू मेळटा. आनी जेन्ना तें मेंढरू ताका मेळटा तेन्ना तो बरो गवडी त्या मेंढऱ्याक आपल्या वेगेंत घेता, खाक्यांत घेता, ताचो मोग करता. बाबा भयणीनो, आमच्या देवाची वेंग सदांच उक्ती. आमचो देव एकदम मोगाड दोयाड तो, पूण जायते फावटी आमकां देवाचो वाज येता आनी देवाची वेंग आमी सोडून वेता आनी पातकी जिवीत आमी आमच्या जिवितांत आपणायता. पातोक आमकां थोडोच वेळ कुशालकाय दिता, पूण गिल्ट आमच्या काळजांत भितर निर्माण करता. आमकां आमचें पातोक देवाक कडसून पयस व्हरता. आनी त्या पासत आयज शुभ वर्तमान म्हाका आनी तुका आपयता. देव म्हज्या सोदीक, देव तुजे सोदीक येता. गॉड इज कमींग टू सर्च अस. देव म्हाका बक्षिपाक रेडी. हांव जितले फावटी चुकता तितले फावटी देव म्हाका बक्षिता. देव म्हजे सोदीक येता. हांवें फकत देवाक मेळपाक जाय. जे परी देव म्हजे सवय ओडून येता तेच भाशेन हांवें म्हजें पातकी जिवीत सोडून दिवन कुमसाराच्या साक्रामेंतांत वांटो घेवन केदें व्हडलें पातोक जावं हें पातोक सोडून देवा सुरशी परत वचूंक आमी प्रयत्न करुया. कित्याक देव हांव केदोय व्हडलो पातकी जाल्यार पासून देवाची वेंग सदांच उक्ती म्हाका. बाबा भयणीनो, आतां आमी आमच्या जिवितांत पळयता जायते मनशां आसात ती आपल्या पातकाक लागून कश्टावतात. दे आर सफरींग बिकॉज ऑफ द सिन्स दॅट दे आर कमिटेड. इट हॅज बीन द बर्डन इन देयर लायफ. दे हॅव बीन स्लेव्स ऑफ सिन्स. आनी त्या पासत आमी कितें करचें काय. आयज आमचे नदरे मुखार ड्रग एडिक्ट दिसती पडटा. दे आर स्ट्रगलिंग, ट्राय करतात सोडपाक पूण जायना. आयज आमच्या तांचे बारीक मिस्टेकीक लागून क्रिमिनल्स आमकां मेळटात. आनी ते पासत तांचेर आमी कितें करचें काय. गायन करून तांचेर गीत काडून तांकां क्रिटिसायज करचें काय. ना बाबा भयणीनो, आमी असल्या मनशांक जांकां समाजांत भायर आयलाय तांचे सवें आमचो मोग आमी दाखोवया. लेट अस स्पेंड टायम विथ देम. लेट गॉड यूज अस टू चेंज देयर लायफ. आमी जेन्ना तांचे सांगाता वेळ सरता, जे पातकांत कश्टवतात, जांकां समाजांत भायर आयल्यात तांचे सवें आमी वेळ सारता, तेन्ना देव आमकां वापरता तांचें जिवीत बदलपाक. गॉड कॅन यूज अस टू ट्रान्सफॉर्म द लायफ ऑफ द सिनर्स. गॉड कॅन यूज टू ट्रान्सफॉर्म द लायफ दोज हू आर अफ्लिक्टेड. आनी त्या पासत दुसऱ्याक आमी क्रिटिसायज करपाचे सुवातेर, दुसऱ्याक आमी तासपाचे सुवातेर हाव कॅन आय हेल्प दॅट पर्टिक्युलर पर्सन, ताचेर आमी नियाळ करुया. आनी आयचो विशय आमकां उलो करता देव आमचे सोदेक येता, आमी देवाक मेळूंक वचुया. तेच बरोबर आमी दुसऱ्याकूय व्हरोया देवा सरशी. हेंच करूंक ह्या मिसा भेटेंत आमकां सगल्यांक कृपा मागुया.
उभी रावया. बाबा भयणीनो, आमी गोरजेवत मनशां दर दिसा आमचे गोरसो वाडटात चडटात. बाबार्थान मागीर देव आमकां दिता. ही चिंतना मोठी धरून आमच्यो गोरसो ह्या वेळार देवा फुड्यान घालुया. पवित्र सोबेच्या वडिलांनी जेजू बऱ्या गवळ्या भाशेन पोजे सोवें अदीक करून वायट जिवीत जियेतल्या सोवें आपलो हुस्को आनी मोग दाखोवंक देवाचो आदार तांकां मागुया. विश्वासान मागता बापा, आमकां दोयीन आयकून घे. आमच्या राजकी फुडाऱ्यांनी सेवेत चाकरेच्या मनान आनी भेदभाव करिनासतना समाजांत नीत, शांती आनी एकचार बांदूंक देवाचो आदार तांकां मागुया. विश्वासान मागता बापा, आमकां दोयीन आयकून घे. ह्या ख्रिस्त येण्याच्या काळांत आमी सगळे वायट सोडून दिवंक दर दिसा जागृतायेन जेजूक भेटूंक फावो ती काळजा मनाची तयारी करूंक देवाचो आदार आमकां मागुया. विश्वासान मागता बापा, आमकां दोयीन आयकून घे. आमी सगल्यांनी देवाचो शीप मेर नासलेलो मोग आमच्या उतरांनी, कोन्यांनी आनी जिविताचे वागणुकेंतल्यान दुसऱ्यांक परगोवंक देवाचो आदार आमकां मागुया. विश्वासान मागता बापा, आमकां दोयीन आयकून घे. मोगळ्या बापा, आमचे सगल्यांची रांगार जमा जाल्ल्याची तुजो किरीत आशिर्वाद घाल. देव आमकां सोदूंक येता. पातोक पयस करून ताका आमी मेळूंक हो संदेश आमकां देवान दिला. ते प्रमाणे आमचे जिवीत मानून हाडूंक आमकां उगडास कर. आनी जी कितें बाबार्थान आतांच आमी मागलां, देवाची खुशी जाल्यार ती आमकां दी म्हूण आमी मागुया. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. बाबा भयणीनो, हे मोचे आनी तुमचे बलिदान सोर परबिदा देवा बापाक मानता तसली जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मानाक आनी मोहिमेक
आमच्या नेके पवित्रेच्या देवा सर्वेस्पोर मानून घेऊ. दयाल बापा, कालत्या काळजांनी मागणी आनी देणी आमी तुका भेटयता आनी आमच्या पुण्याक कांयच फावनूय जाल्यारूय हे भेटूने वरवीं प्रसन्न जावन आमच्या सोर गरजांनी काकलुतीन तूं आमकां आदार दी. जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारूया. आमी ती सर्वेस्पोरांताय उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासोया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा, पवित्र बापा, सोर पदवीधरा आनी सासणाच्या देवा, सोर खाडी आनी सोर थाय, जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तो किरकोळ मनशापण घेवन पयली पावटी आमचे मदें आयलो तेन्ना ताणें तुजे पुर्विली येवजण पूर्ण केलें आनी सासणीक तारुणाचें दार आमकां उगडलें. हे वरवीं ती धरून आमी आतां आशेतां ते तुवें बासायलोले देणे तूं वैभवान परतून येतलो तेन्ना आमकां भोगूंक मेळटलें. देखून आतां दिवदूतां बरोबर आनी स्वर्गीच्या सोर दरबारा सांगाती तुजे मोहिमेची किर्तन आमी निरंतरी गायता. Povit, 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 Darbaraco सर्वेस्पोर तूं. Sorgani संसार भरल्या तुझ्या बाबा करोस तूं पवित, तूं सगल्या पवित्रपणाची सोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. सावती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशीन कश्ट मरोवन सुसूक बेची आदी ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी समेज घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोवची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेज घेयात आनी आतले पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणी कराराची रोगत. पातकाचे भोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेज मनशा पासत ते वारतले. हे म्हज्या गुडासा करार. भावार्थाचो गोड परगटुया. सुम्या जेजू आमी होवून तो खाता आनी एकासीले पियेता. तितले पावटी तूं
वैभवान येसू आमी तुझे मरण परगटा बाबा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनरुत्थानाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी अजिरिताचो उंडो आनी सोलवणीची खालस आमी तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दीन बसता आनी जेजूची कुळान रगत शेवतले आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्योन बापा फिलीप नरी आमच्या गवळी बापा सिम्याव ताच्या आदारी गवळी बापा आनी सगल्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रतिमोगांत वाडोय पुनर्जिवोतपणाचो भरवसो धरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें परसडीत मुखामोड पळोवंक फावो कर आमा सोमेस्तांची दया कर म्हणून आमी मागता आमकां मरे देवाची माय संगाती ती सोपती बागेबन सुसय बागेबन धर्मदूता आनी सर काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याची जुबोरवी त्याची सुसंगता त्याची सुताई पवित्र आत्म्याच्या एकपोटान सर्वपदवीदार बापा सर्वबंधन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासनाक बाबा भयणीनो देव आमकां सोदूंक येता कित्याक सोदूंक येता काय आनी कोण आमकां सोदता जेजू आमचो सोडवंडार सांडलेल्यांक सोडून काडूंक देवा बापान हें काम ताका दिल्लें पूण आमी पातकान बुडटाव तेन्ना आमी देवा कडचे पयस वेता पूण देव आमकां राखता कित्याक ताणें आमकां रोसल्यान आनी तो मोगान आमकां सांबाळटा आनी ताका जाय आमी सगळीं परत बापाशी गेल्लीं ते पासत बोगोर बोगोर आमचे पातकी जिवीत ओळखून घेवन एक बरे कुंसरा वरवीं जेजूशी पोत्तून येवंक आनी जेजूची कौड ओळख घेवन देवाक मानतले जिवीत बागेवन फ्रांसिस्कान जियेलो ते भशेन आमी जिवंक पावंक आमचे बापा ह्या मागण्यांतल्यान देवा लागीं कोतकोत्यान मागुया आमचे बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज्य आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिताव तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेक पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्विस्परा सुरवायतांतली आमकां निवार दया करून हे जिवितान सवस्काय आमकां दी स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येणयांक आमी परवशान वतरेकता तर आमकां तुजी उदार काकलुतीन स्वर पातकांतली सुटय आनी स्वर आकांतांतली वाटाय सुमी जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकाचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सुबेच्या बाबार्थाचेर दीस घाल आनी तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय राजवो चलयताय सासनाच्या सासनाक सुमीची शांती सुद्दां काल तुमची सोबी आसूं एकामेकाक जेजूची शांती वाडुया देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूट कर देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूट कर देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटली आमकां शांती दी
ही देवाची शेळी संवसाराची पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाका पयलीं सगळीं आमी सुपाकी. Sumia tuwen mo sibitoril म्हाका फावना पुदुशे कास्तरान म्हाका भलायकी मेवतली. बाबा भयणीनो, कातोलीक धर्मान जाणी बावतिस्माचो संस्कार घेतला फक्त ताणीच कोमयाव घेवंक येवचे आनी दोनूय बाजूंनी एकामेकाक फुडो करून उबी रावन कोमयाव घेवचो. While we greatly appreciate the presence of members of other faiths at this Mass, we would like to remind you that only those who have received baptism in the Catholic Church may kindly come forward to both the sides of the aisle to receive the Holy Communion. The others are requested to remain seated in prayerful solidarity. काथलिक धर्मामध्ये जाणी बाप्तिस्म संस्कार घेतलेला आहे त्यांनीच ख्रिस्त प्रसाद स्वीकारावे. जिन्होंने कैथोलिक कलीसिया में बाप्तिस्म संस्कार ग्रहण किया है वही परम प्रसाद ग्रहण करने के लिए आगे आए. Chaunakia, Bamun Koshi Mosa, Mocha Kuri Rokta, Koshi Tado Saya, Mocha Chaunakia, Bamun Koshi Mosa, Mocha Kuri Rokta, Koshi Tado Saya. Jesus Civirtuce, Saude Civitam Civitam, Jesus Civirtuce, Saude Civitam Modun vada, jivan poron vocak, tumi sudo saya, dusram jivan poron, mundo modun vada, jivan poron vocak, tumi sudo saya, dusram jivan poron. Jesus Civirtuce, Saude Civitam Civitam, Jesus Civirtuce, Saude Civitam भावा भयणीनो, हे वेळार आमचे दोळे आमी धापूया आनी आमच्या जिवितांत जितले बरेपण आमकां जेजून फावो केला हे सगळे बरेपणा खातीर दिनवासान ह्यो कांय घडयो आमी सारुया. सगळीं आमी उबी रावया. प्रार्थया. प्रितीच्या बाबा, आमच्या आत्मीक पसणाक तुवें दिलाय त्या जेवणान आमी दादोशी जाल्या. जेजूच्या कुडी रोगताच्या गुठान वांटू घेवन संवसारी वस्तूंची साणवायेन मोल करूंक आनी सर्गीच्या देण्याक लोभ दिवंक आमकां शिकय. हें मागता तुज्या पुता जेजूची नांवी. सगळीं आमी बसुया. बाबा भयणीनो, आयज मिसाची भेट समोर उमल्या फादर जेविनो पेरेरा तशेंच प्रवचन करतले आमच्या पाद्री बाबाक फादर मायरन नोरोना ताका
आनी ओसोणेच्या फिरगोसकाराक तशेंच ह्या सो बलिदानान वांटो घेतले आमच्या याज्ञीक बाबांक आमचे दिनवास, आमचे केरीत दिनवास आमच्या गायन पंगडाक, बागेवन फ्रांसीस शावेराच्या रॅलिकांच्या दाखोवणेच्या दिसांनी मिसांचो वेळ हे पोरी सकाळी 6, 7:15, 8:30, 9:45 आनी 11 वाजता आनी सांजे 3:30, 5 आनी 6:15. 6:15चे मीस इंग्लीश भाशेन जातले. कोणी कुमसार जावंक सोदता जाल्यार तुमचे दावे वाटेन पेंडॉल घातलेलें आसा, थंय वचून तुमी कुमसार जावंक जाता. कुमसाराचो वेळ सकाळी 5:30 ते 12 पर्यंत आनी सांजे 3 ते 6 पर्यंत. तशेंच तुमचे उजवे वाटेन आमचो कावन्सिलींग सेंटर आसा. कावन्सिलिंगाचो वेळ सकाळी 8:30 ते 12:30 पर्यंत आनी सांजे 3:30 ते 5:30 पर्यंत. फाल्यां 12:15 कोंकणी भाशेन मीस आसतलें जे आवर लेडी ऑफ लूड स्कूल उतोड्डा समोरमतली. डिसेंबराचे 13 मद्रास मैलापूरचो आर्चबिशप भोवमानेज जॉर्ज एटर्नी सामी दनपारां 12:15 इंग्लीश भाशेन जातल्या मिसाचेर मुखेल येजमानपण चलयतलो. ऑन द 13th of December, Most Reverend George Anthony Same, the Archbishop of Madras and Mylapore, will preside over the 12:15 p.m. Mass in English. ह्या दिसांनी डिसेंबराचे 4 तारखेर तावन जानेराचे 5 तारखेर पर्यंत एक्सपोजिशनाच्या मिसांक वापरतल्या सेवा धर्माच्या पुस्तिका कोणाकूय जाय जाल्यार आमच्या बाजिलिकेच्या लिटर्जी डेस्का फाटल्यान व बाजिलिकाच्या कंट्रोल रुमान वचून थंय तुमी विकत्यो घेवंक जाता. ह्या पुस्तिकाचें मोल 20 रुपया. शेवटाच्या आशिर्वादाक सोगली आमी उबी रावया. Sorvispo तुमची सोवी आसो. सोर परविदाती बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमा समेत ताचेर आशिर्वाद करूं. वचून याद क्रिस्ताची शांती तुमकां धाडटा. बागेवन फ्रांसीस शावेराक मागणें सोगली बरोबर. बागेवन फ्रांसीस शावेरा, जेजूच्या मोगान तुजें काळीज सोगलेंच लासतालें. देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परगटूंक देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव जोरोन मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेन बोल्लो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. हे देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवास जावं आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागता. तुज्यो खासगी गरजो ह्या वेळार बापाक तूं बार. आमचे ओद्रेक बाबाक मानतात तसले जाल्यार तुजे विनोंतीन ते शांती पावय म्हूण मागता आनी सोगता पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सोवे बापाक वाकाणटाव. आमेन.